बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वाच्या बिहाफाचेर एज एडवोकेट हांव अपियर जाल्लो. आमी एप्लिकेशन फायल केल्लें, आमी कोर्टाक दाखोवन दिल्लें जेन्ना तांचे आर्ग्युमेंट जाले उपरांत की कित्याक लागून तांची बेल रिजेक्ट जावपाक जाय. आनी वेगवेगळे ग्रावंड्स आमी कोर्टा मुखार मांडिल्ले. तांणी जे जजमेंट सायड केल्ले ताच्या विरोधातूय कितें आमचे कडल्यान जे आर्ग्युमेंट्स आसा ते आमी पुट फोर्थ केल्ले आनी कोर्टाक पटोवन दिल्ले की कित्याक लागून ते एप्लिकेशन रिजेक्ट करपाक जाय. कोर्टान ऑर्डर पास केल्या एप्लिकेशन फॉर बेल एंटिसिपेटरी बेल जे ताणें फायल केल्ले बाब सुभाष वेलिंगकरान दॅट हॅज बीन रिजेक्टेड. सो नाव इट इज फॉर आतां जर पुलिसांची ड्युटी आसा की ताका इमिजिएटली अरेस्ट करपाक ताणें वचपाक जाय. आनी आमी हें दाखयल्लें की ताका नोटीस इश्यू केल्ल्यो अपियर जा म्हणून कोर्टाक पुलिसां मुखार. त्यो नोटिसाकूय ताणें डिफायन्स केल्ले आनी तो कोर्टा कडेन तो पुलिसां कडेन अपियर जावन नाशिल्लो. त्या गोश्टीक लागून आमी कोर्टाक सांगिल्लें की जो पुलिसाच्या नोटिसांक जुमानना ताका रिलीफ एंटिसिपेटरी बेलाची कशी दिवपाक शकता. प्लस द ऑफेन्स इज हॅबिच्युअल ऑफेंडर इज one thing, and that the statements were absolutely coming under the section 299 जे म्हणटा की deliberate attempt to spread communal disharmony, which is what he has been charged for. आता कोर्टान रिजेक्ट केल्या उपरांत his arrest is necessary. 4 जाणांनी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्ले. मेन आमी कंप्लेनंट आशिल्ले. बाप इंजिनियर क्रूज सिल्वा वॉज द मेन कंप्लेनंट इन द मॅटर, सो हीज एप्लिकेशन वॉज हर्ड. इन फॅक्ट आय आर्ग्यूड ऑन बिहाफ ऑफ इंजिनियर क्रूज सिल्वा अँड ते एप्लिकेशन आमचे इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आमी आर्ग्युमेंट केल्ले ते कोर्टान आज कन्सिडर केला. स्टेटाचे आर्ग्युमेंट कन्सिडर केला आनी बेल एप्लिकेशन रिजेक्ट केला. Order can be challenged before the Honorable High Court. He can approach the Honorable High Court against that order, but it's a process that should take another day or two. But in the meanwhile, I think there is enough time for the police to act in the matter. Makar is the Goa police very competent. I consider them competent where they have acted in political cases. So they should show same amount of active आणि तांचो जो टॅलंट असतो आता दाखोवचो आनी ताका इमिजिएटली सोदून काडचो अशें न्ही पुलिसांक कळना म्हणून. खंय तरी आसतलो कितलो पयस लिपून रावंक शकता. जर कोर्टान येवपाक शकता, डॉक्युमेंट सायन करपाक शकता, सगळें करपाक शकता आनी तो अवेलेबल ना पुलिसांक अरेस्ट करपाक, हें म्हाका खंय तरी पटना. The question is what is there in the DNA of the Chief Minister of Goa and what is there in the DNA of every BJP Catholic minister and member. Please your press brothers to go and right? आज पायात एक लोक लिहून रावले आम्ही. बेल रिजेक्ट जाल्ले हांव म्हणटा की प्रत्येक आयज गोंयकार जिखलो. एक उलो मारलेलो हांवें आयज गोंयकार जिखलो. हांव लास्ट कितले तरी 6 साव न्हिदून आशिल्लें आनी आयज हांव सुसेगाद न्हिदतलें आनी म्हजे बरोबर म्हजे सबार गोंयकार जावं ते भायर आसूं फॉरेनांत तो गोंयांत आयज बरी सुसेगाद न्हिदतलीं. 1 वर पयलें तुमी म्हाका सांगलें बायट घेतली आनी तुमकां सांगलें पासेंट पिजार जाल्लें आमचें रातची 9 जाल्लीं आनी कित्याक येना काय म्हूण जजमेंट. आनी समवेर हांवें अपील केलें लोकांक बाबा तुमी तुमचे रोजरी म्हणून प्रेयर्स करा. गोंयकारांनी सांगलें म्हाका दिसता खंय तरी देव पावलो आनी सेंट फ्रांसीस झेवियरान ते मिरेकल केलें. आयज पळयात तुमी कसो गडगडो झगलो आनी कसो पावस पडपाक लागलो. दिस आर मिरेकल्स. आय हॅड वॉन्ट्स वेल्लेकर don't play with Saint Francis Xavier Moon. He's a living saint, he's a patron. At the same time I would like to thank each and every Goan because you all reposed faith. एक कोणी तरी आवाज करपाक आसलो हेंचे सदांच चड जातालें, सदांच काडटाले आनी आमच्या पेट्रन आसा सेंट फ्रांसीस झेवियराक सदांच तेका ताजे डेरिगरी स्टेटमेंट करताले. आमी एक फाटी तेका बक्षिलो, दुसऱ्या फाटी बक्षले, बट थर्ड टायम म्हज्यान रावंक जावना. हांव नको म्हाका आय एम टोटली हीज हें तो म्हजो पेट्रन. सो हांवें कितें केलें काडले आनी लोकांक उलो मारलो. रायट पळोवना, लेफ्ट पळोवना, कितें आसा ना, कित्याक म्हाका नाका हें कंटिन्यू जाल्लें. म्हाका नाका आशिल्लें गोंया मणिपूर जाल्लें. सो हांवें एक बायलेन उलो मारलो, हाजरान इलो केलो. सगळे गोंयकार, हांव शॉर्ट म्हणटा, सगळे गोंयकार सगळे आपले धर्म जात कास्ट सोडून सगळे आपले आयडियोलॉजी सगळे डिफरंट आयडियोलॉजी सोडून एक प्लेटराचेर येयले म्हज्या एक उल्याचेर आनी शांतिकायेन तुमी केले आनी उलो मारलो. खंय तरी सरकाराचेरूय प्रेशर आयलो. आमी काल कॉल ऑफ केलो स्ट्रायक कित्याक म्हाका जाय आशिल्लें बरे भाशेन काबार जाल्ले, पीस जाय आशिल्लें, युनिटी जाय म्हाका कम्युनियल टेंशन नाका आशिल्लें म्हणून I had to call off because I got information that there are these people in the opposition only
who were trying to plant some people in our groups to create communal tension among the police and our groups. So I called it off, but I had told that I'll be going to the court the next day. Intervention असा आम्ही वतली म्हणून ते उतर हांवें दवरले आनी आयज जजान पळय ऑर्डर दिल्या. सो गोंयकारांक मी सांगू सोदतां हांवें म्हजें काम केलें आसा. आमचे सांत जो आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ताका डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स मारून परतून वेंगलिंगर जे करतालो आनी ताका सदांच BJP सपोर्ट करताली. आयज ज्युडिशरीन दाखयलें. आय हॅव फेथ इन द ज्युडिशरी, आय ऑलवेज से. आनी एक वायट दिसता की सगळें सोडून काल म्हाजेर म्हज्या घरकाराचेर साबे कुतिनोचेर आनी 500 लोकांचेर दी कंप्लेन घायल्या. दिस आय कंडेम. FIR केल्ली आसा आमचेर. वॉट वी वर डुईंग बिकॉज CM यू कुड नॉट, your polices could not file an FIR based on the copies, complaints we had given. I had called people on the streets and to ask for our right. आमकां जस्टीस जाय म्हणून. जस्टीस आयज कोर्टान दिली पूण तुवें आमकां न्ही केसी घातल्या. ते तुमकां हांव सोडून दिता. हांवें सांगलेलें काल वेलिंगर सान फ्रांसीस झेवियरा कडेन खेळनाका. ही इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मिरेकलस तो लिव्हिंग सेंट म्हणून ताका खेळनाका. आनी आयज तुजे बर्थडे दिसा पळय, नशीब पळय तुजें, आयज तुजें 76th बर्थडे दिसा. थंडर, स्टॉर्म, रेन्स एंड good news for us and good gift for you for hurting the sentiments of not only particular religion but Goans. Dev bari karu. Next kind it is a job of the Home Minister now. It is the job of Pramod Sawant. You are the Home Minister. You have failed otherwise also, but now since the judiciary has told that his bail stands cancelled and he has to be immediately arrested, so I'm expecting, please maintain law and order. Please see that there is no आमकां कसले तरी वायट कसले सर्कमस्टन्सीस हांगा कसले तरी इन्सिडेंट्स जाल्ले नाका गोंयांत. सारकें स्ट्रिक्ट लाय. आनी थर्ड म्हणटा ते जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट कर, हाड आनी तेजें ट्रिटमेंटूय कर. अरेस्ट करता तेन्ना तेजे म्हाजे तकलेचेर ट्रिटमेंटूय कर. आनी हें एक बरी गजाल जाल्यार कित्याक हेन्सफोर्थ कोणीय खंयचे फॅनेटिक्स ग्रुप्स आसा, असले आउटफिट्स आसा हू वॉन्ट टू स्प्रेड हेट्रेड अमॉंग द कम्युनिटी ऑर डिफरंट रिलिजन्स, तांकां आतां मातशें कडकडो येतलो, शिवज येतले की असले करनाकात म्हणून. हांव परतून सांगता, प्लीज स्टॉप दॅट नॉनसन्स. स्टार्ट लिव्हिंग इन पीस. वी आर गोंयकार. आमी सदांच मोगान रावल्यान, आमी सदांच युनिटीन रावल्या. आमी केन्नाच कोणाचेर, आमी सगळीं कॅथलीक जावं ती मुस्लीम चवथेक वतात आनी कोण निदाक येतात, हिंदू भाव क्रिसमसाक वतात, तो मोग दवरात, युनिटी दवरात. आनी जसले असले आसता पळय फॅनेटिक्सांक सांगता, हे मातशें स्प्रेड करपाचें सोडा. तुमचो टायम काबार. स्टॉप स्प्रेडिंग venom and poison among us Goans. We love Goa, we love each other. Let us live in peace and unity. Thank you.